and Shemur, G7, page 100. Soglang tumkan Dio Brodistiu. Imisa cibitin kami maktau. Ana Coutinho, Suturani Pans or Samborta, Jivitachin, Devak Dinvasta, Bori Bolaki Favokurung, Tichipasot Maguia. That's Burubur, birthday, Samantha D'Souza, Ticherui Ashirvat Galung Maktastana, Amaral Varo, Yawadan Rautore Yakutumba Pasot Maguia. Lucy Braganza, Lina Fernandez, Ana Luis Cruz, Custodio Cabral, Milton Fernandez, Athena Fernandez, Sheldon D'Souza, Prudencia Vaz, Sandra D'Souza. Ani Akbar, Marichi Bet, Yakutumbak, Tanchi Pasot Maguia. Michael Viegas, Sabi Fernandez, Miguel Fernandez, Santana Almeida, Richard Nazareth, George Sequeira. बापाची आणि पुताची आणि पवित्र आत्म्याचे नावी Amen. सर्विसपोर तुमची सोवी आसूं आणि तुमच्या आत्म्यात सोबे आसू. आयज क्रिस्त येण्याचो चवथो आयतार आनी ह्या आयताराक आमच्या महाधर्म प्रांतान आमी कम्युन्यो आयतार मनयता. आयज आमचो विशय जेजू भाशेन देवाची कुशी पाडूंक बोरवाश्यान तयारी करूया. जेजूचें जिवीत सोंपें जावंक ना. तरेकवार भाशेन ताका जिविताच्या गोडिकतान फुडो करचो पडलो. तरी आसतना सोगटांक देवाची कुशी करूंक तो वावुरलो. देवाचेर पातयेवन बोरवाश्यान जियेतलो एक ओकोण आनी दोर मोन मनीस तो. ताचीच देख घेवंक आमी आमच्या जिवितान ओकोण बोरवाश्यान भरून जेजू सोडवणदाराक घेवंक तयारी करूंक आमकां उलोवप. तशेंच हो क्रिस्त येण्याचो चवथो आयतार आमच्या दोन प्रांतांत कम्युन्यो आयतार म्हूण मनयतात. भावपणाच्या उस्क्यान भरून तीरपण मागणें करूंक आनी उदारपणान देणगी दिवन खरो एकचार आमच्या देशाच्या भावा भयणींनी मोदें बांदून हाडूंक आमकां उलो मारता. तर नाताना सोमयार जेजू घेवंक ही लागशिल्ली तयारी करतना जेजू भाशेन खरो हुस्को दुसऱ्या सोवें दवरून आनी कोन्यांनी तो दाखोळ करूंक आमचें क्रिस्ती जिवीत आमी जिवंक आनी अशी जेजूच्या जल्माक आमी तयार जावंक
बापाचो आदार आनी कृपा ह्या मिसाच्या बलिदानान आमकां सगल्यांक मागून घेवया. म्हज्या बाबा भयणांनो, हे पवित्र गूड फावती परी समारंभूक आमची पातकां ओळखून घेवया. सोद पदवीदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता, मनान चिंतून आनी तोंडान उचारून वायट दारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोवड अपराध. ह्या पासत भागिवंत सदांच आंकवार मारयेक सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हणून प्रार्थना मागता. सोद पदवीदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. प्रार्थया. सर्वेस्परा, तुज्या दुतान आमकां कळयलां देखून जेजू क्रिस्त तुजो पूत मनीस जालो म्हूण आमी ओळखूंक पावल्या. ताच्या कश्ट आनी कुर्सा वरवीं पुनर्जीवनपणाच्या वैभवाक आमी पावच्याक आमच्या काळजांनी तुजी कृपा वतय म्हूण मागता. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सव्यांनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. Amen. इजायास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. सर्वेस्परान आखाजा कडेन उलोवन अशें म्हणलें, तुज्या सर्वेस्परा देवा लागीं तुका एक खुणा माग, ती पाताळांतले खोलयेंतली वो उंच स्वर्गावेली जावं. पूण आखाजान प्रतिपाल केलो, ना, हांव मागचो ना, सर्वेस्पराची परिक्षा करचो ना. तेन्ना इजायासान म्हणलें, आतां चीत दिवन आयक, दाविदाच्या घराण्या. मनशाची सोंसणीकाय तिडयली ती पुरो ना तुका? आतां देवाची तिडोवंक सोदताय? बरें तर, सर्वेस्परूच तुमकां एक खुणा दितलो. पळय, एक आंकवार चोली गोरबेज जाल्या, रोकडीच ती एका पुताक जल्म दितली आनी इमानुएल म्हणजे आमचे मदें देव हें नांव ताका दवरतली. सर्वेस्पराचें उतर. देवाचें ओडुपकार आमचो जबाब मोहिमेवंत रासाक भितर घेयात
दोलबारांचो सर्वेस्पोर तो हे स्त्रोत आमी हे पोरी गावया. Mój odrazak pitolgia, dalbaraco sorbesporto. Anik podi gaúja. Mój odrazak pitolgia, dalbaraco sorbesporto. सर्वेस्पराचे आदी आसा प्रितूम आनी तिचेर जियेता ती सोगलीं. संवसार आनी संवसारांतलो सगलो लोक ताणेंच प्रितूम दर्या वयर मांडल्या. ताणेंच तिका उदका वयर तीर करून दवरल्या. जबाब Mój odrazak pitolgia, dalbaraco sorbesporto. सर्वेस्पराच्या दोंगरार कोणाक चडूंक मेलोत, ताच्या पवीत ठिकाणांत पांय दवरूंक कोणाक फावो, जो नितळ हातांचो आनी निर्मळ काळजाचो, जो हलक्या पोलक्या वस्तूंक लबधो ना, तसल्याच मनशाक. जबाब Mój odrazak pitolgia, dalbaraco sorbesporto. ताका एकल्याकूच सर्वेस्पराचो आशिर्वाद आनी ताच्या सोडवणारा देवाची कृपा. असलीं मनशां ताका सोदीत सोदीत आसात. तुजें मूग पळोवंक आशेतात, जाकोबाच्या देवा. जबाब Mój odrazak pitolgia, dalbaraco sorbesporto. बागेवन पावलून रोमकारांक बरयलेले चिटी वेले वाचप. दोन दूत जांक आपयलेलो देवाच्या शुभ वर्तमान परगटूंक विचून काडलेलो पावलू जेजू क्रिस्ताचो सेवक ही चीट बरयता. ती खबर ताणें आपल्या भाणकारां उदेशी पवित्र पुस्तकाचेर आदी फुडें बसयलेली. ती आपल्या पुता संबंदी रोगता मासा प्रमाणे तो दाविदाचे कुळयेंतलो ताका जल्मलो. पूण पवित्र करता त्या आत्म्या प्रमाणे तो बोलान आनी पदवेन भरलेलो देवाचो पूत म्हूण ताच्या पुनर्जिवनपणा वरवीं ताची परगटणी जाली. तो जेजू क्रिस्त आमचो सोमीक. ताच्या नांवांक मान जोडून घेवंक सगलीं विदेशी राष्ट्रां भावार्थान देवाक खालती जावचे खातीर ताचे वरवीं फुक्या देण्या फावो जाल्ली आमकां धर्मदुताची जबाबदारी. तांचे मदीं तुमी जेजू क्रिस्ताची जावंक देवान आपयले. तुमी देवाच्या मोगाची आनी तुमकांय ताणें पवित्र जावंक आपयल्यान. रोमा शारांत आसलेल्या तुमा समेस्तांक आमच्या बापाची आनी सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा आनी शांती. देवाचे उतारे. वाकाण देवाचे व्हड उपकार. सगळीं उबी रावून आमी उद्गाराचें गायन गावया. B10:5:27 B10 पेज 27 आमी चवथो श्लोक गावचो. Salve,
सर्वेस्पर तुमचे सोवे असू आणि तुमच्या आत्म्याचो आसू. Mateva pormone शुभ वर्तमान मोहिमा तुका सोम्या. जेजू क्रिस्ताच्या जल्माची खबर अशी. ताचे आवय मारयेक आनी जुजेक लग्नाचें उतर जाल्लें, पूण ती एकठांय जेवच्या आदींच ती पवित्र आत्म्या उदेशी गोरबे जालोली मेळ्ळी. तिच्या पोती जुजेन तिका गुप्ती सोडून दिवचें केलें, कित्याक तो धर्मवंत मनीस आसलो आनी तिचें नांव उबोवंक ताका कशी नासली. ताणें अशें उजिलेलें आसतना ताका सपनांत सर्वेस्पुराचो दूत दिश्टी पडलो. दुतान सांगलें, जुजे दाविदाच्या पुता, मारयेक तुजी पोतीन कशी सांगाता घेवंक भियू नाका, कित्याक तिच्या कुसव्यान गोर्ब आसा तो पवित्र आत्म्या उदेशी संभोवला. ती एका पुताक जल्म दितली आनी तूं ताका जेजू म्हूण नांव दवरतली, कित्याक तो आपले पुरचेक पातकांतली सोडयतलो. सर्वेस्पोरा बाकणारा वरवीं अशें सांगलोलें, पळयात, एक आंकवार चली गोरबीस जातली आनी ती एका पुताक जल्म दितली आनी ताका इमानुएल म्हणजे आमचे मदें देव म्हूण नांव घालतली. हें उतर पाडून येवचे खातीर हें सगळें घडलें. न्हिदेंतलो उठून देवदूताच्या हुकुमा प्रमाणे जुजेन केलें आनी आपली पोतीन कशी तिका सांगाता घेतली. सोमयाचें शुभ वर्तमान वाकाणी तुका क्रिस्ता. मोगाळ बाबा भयणानो, आमी चवथ्या आयताराक आसा क्रिस्त येण्याच्या आनी आयचो नियाळ पयलें वाचप आनी शुभ वर्तमान हाचेर कुत्तलो. तरणाट्यांकुडी तें रिपीट जायत. काल नियाळाक थोडी वस्तू सांगल्यात अदी करून जुजेच्या जिविता वयर आमकां फायद्याक पडटले. इस्रायल पुर्जा डिवायड जालोली, दोन वद्दां जालीं, दोन राज्यां जालीं. 10 कुळां आमी म्हणटा नॉर्दर्न किंगडम, ताका नांव आसलें इस्रायल, आनी सादर्न किंगडम ताचें कॅपिटल जेरुजालेम, ताका म्हणटाले जुदा. म्हणजे 2 कुळां एके वाटेन आनी 12 कुळां दुसरे वाटेन. सो इस्रायल नॉर्दर्न किंगडम, जुदा सादर्न किंगडम. हांव सांगता ती खबर अरावंड 735-736 BC, जेजू जल्माच्या आदीं. असिरिया म्हणून एक राष्ट्र आसलोलें, तें पावरफूल जायत वयतालें, मजबूत जातालें, सगळ्यांक एकठांय करतालें, म्हणजे सगळ्यांक कब्जा करतालें, स्ट्रॉंग जालोलें. तेन्ना इस्रायलाचो राजा म्हणजे नॉर्दर्न किंगडम आनी सिरियाचो राजा रेझीन आनी पेका, तांची नांवां. रेझीन सिरियाचो, आरामाचो राजा, सिरियाचो राजा, आनी पेका नॉर्दर्न किंगडम इस्रायलाचो राजा. ते एकठांय जावन असिरियेचेर झूज मारूंक सोदतात, कित्याक ते पावरफूल जाल्ले. आनी झूज मारूंक सोदतात तेन्ना ते आहाज म्हणजे सादर्न किंगडम जुदाच्या राजाचो आदार मागतात. पूण हो जुदाचो राजा तांकां आदार दिवंक फाटीं सोदता. आनी तांकां आदार दिनासतना तो हे अलायन्स वीथ असिरिया. आनी तेन्ना हो संदेश येता ताका इजायस प्रवादीचो, आनी तो म्हणटा ते भाशेन कोच्चें न्हय, पूण तो आयकना देवाचें. खुणा माग, ताका देवाचेर विस्वास नासलो देखून
आहाज खुणाय मागोना. तोरी आसतना इजायस प्रवादाक धाडून दुसरे फावटी तो म्हणटा तुका खुणा मेवतली. एक आंकवार चोली गोरबेस आसा. आनी पाटली ते थावेन जाता म्हणजे शार्ती पावता एजेकिया म्हणून आलोलो राजा. ही हॅड लॉट ऑफ रिलिजियस रिफॉर्म्स. जायत्यो धर्माच्यो वस्तू बदलता आपल्या बापाय भाशेन न्हू. पाटली ते थंयसर जालें म्हणटा तें. पूण जें बाकीत केलोलें तें जेजू वरवीं जेजूच्या जल्मा वरवीं तें सुपूर नायक म्हणजे घडोवन आयलें. वर्जन म्हणजे आंकवार गोरबेस आसा. ताचो आहाजाचो भिरांत आसा ताका. पूण भिरांतीक देव आपलो संदेश दिता. तिका म्हणजे दोंगराची झाडां आलोन भियेता तशीं उतरां वापरल्यान भियेता खरो पूण देवाचेर पातयना. आपणाच्या बळाचेर आपणाच्या इन्फ्लुएन्साचेर ताचेर पातयून फुडें वता. जबाब देव ताका एक कितें मागता त्या प्रमाणे ताचो जबाब ना. जुजेचेर आमी नदर मारुया. जुजे आंकवार मारये लागीं लग्नाचें उतर जालां. जुदेवांचे चाली प्रमाणे आमी म्हणटा तांकां उतर जालां. इंग्लिशीन बरें बित्रोदल. बित्रोदल म्हणजे तांणी वावज दिले, भास दिली विटनसा मुखार. म्हणजे लिगली काजारी ती. पूण 1 वर्सान सुमार चेडूं घोवागेर वेतोलें आनी तांगेर रावतलें. आमच्या एंगेजमेंटा भाशेन न्हय तें. आमी थोडी फावटी म्हणटा आतां एंगेज जालें काजार जातलें तशें न्हय. हें लिगल मॅरेज सारकें. बित्रोदल म्हणटा तेन्ना उतर जाल्लें म्हणजे विटनसा उजी तांणी भास दिल्या. आनी भास दिली म्हणटच 1 वर्सा भितर अकोल मारिया तयार जाता आपणाच्या लग्नाक. जुजेचें वचून रावूंक जाय. तें सगळें घडटा तेन्ना मारिया गोरबेस जाली. आनी गोरबेस जाली जाल्यार कायदो आसलोलो. तुजें फळ न्हय जाल्यार ते अस्तोरेक आनी त्या दादल्याकूय सांपडला जाल्यार फातरांनी जिवेची मारची. हो मोजेसान दिलेली सुमूट जुदेवांचो कायदो. तर ही मारयेची परिस्थिती पळोवन तो मातसो कितें सोजमोना ताका कितें करचें तें भियेला तो. 3 वस्तू जावंक जातात. एक कितें मारयेचो आनी कंट्रोल आसलो आनी संबंदान कुडीचो संबंद जाला देखून भुरगें जालां. कुसऱ्यान भुरगें आसा. दुसरें कूड बी तें म्हणटा नॉन कन्सेन्शुअल म्हणजे फोर्सान मारयेक ते भाशेन करचें पडलां. कोणें तरी फोर्स केला रेप असल्यो वस्तू. हें दुसरें अंडरस्टँडींग. तिसरें आसा तें रेव्हरन्शियल फियर. उदी करून बागेवन तोमा जागीन बागेवन बाजील एफ्रायम ते बरयता ते. म्हणजे जुजे गोमले ते भुरगो आसा तो स्पेशल म्हूण. आनी हाका लागून मारयेक बरे भाशेन त्या भुरग्याक वयर काडूंक ही वॉन्टेड टू बी आवट ऑफ मॅरीज लायफ. पूण हें करता तेन्ना तो ही वॉन्ट्स टू गीव अ डिवोर्स प्रायवेटली. कित्याक जुदेवांची 2 वस्तू. एक उतर जालें मागीर एकवट. आमच्या काजारा भाशेन आतां समजुया काजार जालां. उतर जालें म्हणजे भास दिली इगोजेन पाद्री मुखार. काजार कंप्लीट जायना. जायते फावटी हॉलान म्हणटात काजार झगडोन गेली व्हंकल न्हवरो. कुडीचो एकवट जाता कन्झुमेशन आमी म्हणटा तेन्ना काजार कंप्लीट. जुदेवांची तो तीच एकवट जावंक ना काजार कंप्लीट जावंक ना. पूण आतां हे परिस्थितीन आसतना तो घुस्पलोलो आसतना तो सोडूंक सोदता मारयेक. आनी सोडूंक सोदता तेन्ना फातरांनी मारूंक रोम कार दिनासलें. कॅपिटल पनिशमेंट काडलोलें तांच्यांनी. जिवेची मारूंक जायना. लोचेक घालूंक जाता. पब्लीक ट्रायल म्हणटा आमी ताका. पब्लीक म्हणजे सगळ्या लोकांक उजीर हाडून ते वस्तूरेक लॉस करूंक जाता. जुजे तेंय करूंक सोदिना. पूण प्रायवेटली 2 जाण विटनस घेतले ती करूंक जाताली. 2 जाण विटनस घेतले प्रायवेटली मारयेक सोडली तिका फ्री केली आपुणूय फ्री जालो. हें ताचें मन. म्हणजे विथ मर्सी काकलूत मारये सवें ताका आसलोली. हें ताचें मन. आनी हें मन जाल्लें आसतना जें कितें इजायास प्रवाद्यान पयल्या वाचपान सांगलें एक आंकवार चोली गोरबेस जातली. हो संदेश जुजेक येता. तो पवित्र आत्म्या वरवीं ताचे भितर आंकवार मारये भितर भुरगो आसा तो पवित्र आत्म्या वरवीं. एंड यू नीड टू क्लेम दॅट चायल्ड. ताका तूं तुजो पूत कसो घे. तूं ताका नांव दवरतलोय. बायोलॉजिकल फादर न्हू तो. बट ही एक्सेप्ट्स टू बी द लिगल फादर. कोण नांव दवरतात? अस्तुऱ्यांक तितलें आसूंक ना. दादले नांव दवरताले. जो दिसाचो बापूय पर्यान मोनो जाल्लो तेन्ना
ताका बरोवपाक दितात ताचें नांव कितें सांगूं आनी तो म्हणटा ताचें नांव जुआंव. द फादर यूज टू नेम द चायल्ड. आनी बापूय नांव दिता तेन्ना बराबर ताची सगळी गिरेस्तकाय ताची चेड्याची सगळें ती आसा कुडयेंतलें आमी म्हणटा हेरिडिटरी रायट्स ते. सो ताका नांव दिता तेन्ना he also gives him all the legal rights including Davidic dynasty rights. आमी म्हणटा दाविदाचे कुडयेंत जल्मला, जुजे दाविदाचे कुडयेंतलो. म्हणटा जेजूक तो नांव दिता तेन्ना आपणाचो पूत लिगल सारको असो मानून घेता आनी सगळे रायट्स ताका दिता. कसलो संदेश आमच्यान घेवंक जाता जायत ह्या आयच्या चवथ्या आयताराक जायते संदेश घेवंक जातात. जायत्यो वस्तू आमकां सजमनांत आनी सजमनांत तेन्ना देव आमचें मन उजवाडायता जायत्या भासांनी. आमच्यान आहाजा भाशेन जावपाक जाता, वी इग्नोर गॉड, वो आमी जुजे भाशेन जावंक जाता, आमी जबाब सोदता देवाची खोशी मानून घेता. देवाचे खोशयेक उक्ती आसूंक देवाचो आदार मागुया. आमी म्हणटा मारयेन ओय म्हणलें फियात ऑफ मॅरी आनी संवसाराक सोडून आयलो. देर इज ऑल्सो येस ऑफ जोसफ वीच वी समटायम्स डू नॉट नो. आमकां गमना कित्याक ताणें तें उत्तर घुडे वापरूंक ना, पूण ताणें देवाक ओय म्हटलां देवाचे येवजणेक. पयली वस्त आमी देवाचे येवजणेक आय ती जावया. समजा कितेंय सारकें ना जुजे आमकां देख दिता काकलुतीन बोल्लोली जावंक. मारीक तो बरे भाशेन काकलूत दाखोवन सोडूंक सोदतालो. वायटांतली भायर सोदता तेन्ना आमची काकलूत दिश्टी पडुनी. जायते फावटी देवाक म्हणटा गॉड्स जस्टीस इज टेम्पर्ड वीथ मर्सी. नीत कोत्ता तो, पूण तातूंत जायती देवाची काकलूत आसा. म्हणटच आमच्या जिवितांत जायती काकलूत दिश्टी पडूं दी. तिसरे सुवातेर आपणाची आसांव तांकां समजा तांचे लागीं चूक जाली जाल्यार तांकां आमी सोडची न्हय. आमी सोडली जाल्यार सगळो संवसारूच तांकां सोडटलो. जुजे आमकां देख दिता. मारेक ताणें आपणाची पोतीन कशी घेतली आनी मागीर सदांच तिचो सांबाळ केलो, तिचो आनी जेजूचो. आमची लागशिणी आसात तांचे सोवें आमी बेपरवा करची न्हय. ओदी करून तांचें जिवीत आमकां मानुना तेन्ना तांकां आमी आपणावया, तांकां आमी वेंगोवया. तरी चिंतना मनान दवरून मिसाची भेटेंत वांटो घेवया. उबी रावया. आमचो बाबाट उसारुया. सोत म्हणटा देवाक, सोरपुर्वीदार बापाक, स्वर्ग आनी पृथ्वीच्या रोसनाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुमयाक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरवीं सांबावलो. आंकवार मरे थंय सोलमलो. पोंसल्या ताका ताणें खोस सुचले. ताका कुर्सा चोडलो. तो मेलो आनी ताका केलो. तो मेल्ल्या मदें देंवलो. तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो पुनर्जीवन जालो. स्वर्गात सोडलो. सोरपुर्वीदारा देवा बापाच्या उजव्याक बसला. तुयें जिव्या आनी मेल्ल्यांची मुनसुबी करूंक येतलो. सोत म्हणटा पवित्र आत्म्याक, कातोलीक पवित्र सभेक, भोगतांचो एकठार, पातकांचें भोगसणें, कुडीचें जिवणपण, ससनाचें जिवीत. आमेन. आमची मागणी देवा फुड्यान दवरुया. आमच्या पाप साहेबान सगळ्या बिस्मांनी आनी यादनिकांनी बागेवोन जुजेची देख घेवंक कोतीन ओगोद परिस्थितीन देव दाखयता ती वाट धरून आनी आपल्या हातांत आसलोले पोरजेक हेच वाटेन चलूंक ते तोकोस घेवंक वावुरल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बाबा हे मागणे करता तुका. आमच्या सरकारी फुडाऱ्यांनी सगळ्या धर्माच्या मनशाक फावो ते मेलकेपणान दिवंक
आनी बेश्टोच नाका जालेल्यो आडकोल्यो उत्पन्न करून क्रिस्ती पोरजेचे जिवीत कठीण आनी बारादीक करिना जावंक तांकां पवित्र आत्म्याचो केरीत उजवाड मागुया. जेजूच्या नामान बाबा हे मागणे करता तुका. ह्या निमाण्या 3 दिसांक जेजूक जल्माचे परबेक उमेदीन लागशिल्ली तयारी करतना आमचे आरसे दियोसेजीन कम्युनियो आयतार आयज आमी मनयता. तर आमच्या भारत देशांतल्या दुर्बल आनी गरजेवंत भावा भयणीची परिस्थिती मनान दवरूंक आनी पयल्या क्रिस्तांवांची वागणूक आपणावंक असल्या भावा भयणीक आमी उदार काळजाक पावूंक बापाची कृपा आनी उजवाड आमकां सगल्यांक मागुया. जेजूच्या नामान बाबा हे मागणे करता तुका. जेजू ह्या संवसारात मोग भावपण दया माया काकलूत बोगसोणें आनी शांती शिपडावंक आयलो. आयज होच जेजूचो वावर आमी करूंक तो आमकां आपयता आनी पाठयता. तर हो वावर सगळे हुर्बेन आमी करूंक बापाचो आदार आनी कृपा सगल्यांक मागुया. जेजूच्या नामान बाबा हे मागणे करता तुका. थोडो वेळ ओगीच रावून आमची खासगी मागणी देवा फुड्यान दवरुया. भोव मोगळ बापा, सगळे खालतीकायेन थोडीशी मागणी तुजे फुडें दवरल्यान ती तूं स्विकार कर. क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमेन. मोगाळ बाबा भयणानो, आयचें दान आमी कम्युनियो म्हणजे जायत्या भारतांत आमच्या डायसिजी आसात तांकां दुडवांची गरज आसा तांकां वेतात. मिसांवाचे दुडू आवटसायड इंडिया आयज एकठांय करता हांव ते इंडियेच्या भागांनी जांकां गरज आसा तांकां वेतात. तुमी उदार जावची. भेटोवंक आमी गायन गावया C21. कितें घालताय त्या मुड्यान पान 30 आनी 7. C21 पेज 37. कितें घालताय त्या मुड्यान, कितें घालताय ते काशीक, यादी बाबाच्या हातान. कितें वेगळी दवरताय, कितें घालताय त्या मुड्यान, कितें घालताय ते काशीक, यादी बाबाच्या हातान. कितें वेगळी दवरताय, म्हजो Noche carizani Oso soto salido Sonne voce cingalda. मोशा बाबा भयणानो, हें आमचें बलिदान सोर पदवीदार देवा बापाक मानतात तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनांत आनी मोहिमेन आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्वर मानून घेवन
सर्वेस्परा पवित्र आत्म्यान आपले सोक्तेन भाग्यवंत आंकवार मारेची कूस सुफोळ केली तशीच तुजे वेदीचेर दवरल्यांत ती दानां तो पवित्र करूं क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. सर्वेस्पर तुमची सोवी आसूं. आणि तुमच्या आत्म्या सोव्या आसूं. तुमची काळजां उबारात. आमी ती सर्वेस्वरा थंय उबारताव. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पदवीदारा आनी सासणाच्या देवा क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं सोर काळी आनी सोरताय आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तो येतलो म्हूण सगळ्या प्रवाद्यांनी पुरगुटले. उतरां वडत्या मोगान आंकवार मायेन ताका सांबाळलो. जुवावान ताच्या येण्याची गीत गायलें आनी तो येतूच ताका दाखोवन दिलो. आपल्या जल्माच्या गुटाक आदी फुडेंच संतोशान तयार जावच्याक ताणें आमकां फावो केलें. ए पोरी तो आमचे मदें येवचे वेळी प्रार्थना करून जागृत रावलोली ताका मेळूं आमी सगळीं गितां गावून वाखाणणेची. देखून देवदूतां आनी महादेवदूतां शिवासनां आनी पदव्यां बरोबर आनी सुर्गेच्या सोल दलबारां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. Povi, 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 dolbaraco sorvisor Diu, sordani sonsar volja duća vojvovan, Osana usogi. सर्वेस्परा खरोच तूं पवित्र. तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर. देखून दोवा पोरी तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही दानां पवित्र कर म्हूण मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगोत. कश्ट मरण सोसूंक आपकोशेन तो पराधीन जालो तेन्ना ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मुडे ओ तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूची. तेच पोरी जेवण जातोच ताणें खाल्स घेतली. तुका दिनवासून ती आपल्या शिसांक दिली म्हणून तुमी सोमेस्त घेयात आनी आतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची खाल्स. नव्या आनी सासणीक कोरोराचें रोगोत पातकांचें बोगसोने मेळच्याक तुमचे पासत आनी साबारा पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बावार्थाचो गूट. Sumiami wono kata Amine kasitle pieta Kitle bogi tu moro Jesu Tu ce moro porgota. देखून सर्वेस्परा सुमया जेजूच्या मोन्नाच्या आनी पुनर्जीवनपणाच्या उगडासाक
आमी तुका जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची खाल्स भेटयता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. क्रिस्ताचे कुडींत आनी रोगतांत वांटो घेतले आमकां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी खालतिकायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सुबेचो उगडास कर. अशें लियो आमच्या बागेवंत बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवणी बापा, सिमियांव आमच्या दारी गवणी बापा आनी सगल्या याज्ञिकी सगल्या संस्कारलोल्या संस्कारांनी घेतलेल्या बरोबर तिका प्रिती मोगान सुपूर्ण कर. तशेंच पुनर्जीवनपणाच्या बोरवाशान ओथरून गेल्यांत त्या सगल्या आमच्या बाबा भयणाचोय उगडास कर आनी तुजे काकलुतीन ओथरलोल्या समेस्तांक तुज्या मुखामळाचो प्रकाश पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची काकलूत कर म्हूण मागता. अशें बागेवंत आंकवार मारी देवाची माई सांगाती, बागेवंत जुजे तिचो पोती, बागेवंत दोन आनी सुरकाळी तुका मानवल्यांत त्या सगल्या साता भक्तां बरोबर सासणाच्या जिवितांत आमकां वांटो दी आनी ताच्या सांगाता तुका वाखाणूंक आनी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. ताचे वरवीं आनी ताच्या सांगाता आनी ताची थाई पवित्र आत्म्याच्या एकपणान देवा सोरपोदवेदार बापा सोरमान आनी मोहिमा तुका सासनाच्या सासना. आमेन. देवाच्या उतराची शिकवण घेवन आनी आमच्या सोडवणाराची आज्ञा मनान दवरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बाबा सुर्गेच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपतो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षितांव तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळ्यान पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सुर्गेच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक बोरवाशान ओतरोगतल्या आमकां तुजी उदार काकलुतीन पातकांतली सुटय आनी आकांतांतली वाठाय. कित्याक राजवडती पदवी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासनांक. सुम्या जेजू क्रिस्तांतवे तुज्या दोन दुतांक मुळे तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सुबेच्या बाबाताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तूं जियेता आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनांक. आमेन. सुम्याची शांती सदां काल तुमची सोबी आसूं आनी तुमच्या आत्म्यात सोबे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. पळयात, ही देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटा ती. शिडेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी. सोम्या तुवें म्हज्या घरा येवंक म्हाका फावो ना, पूण एक उतर मात उलय आनी म्हज्या आत्म्यांक भलायकी मेळटली.
म्हज्या जेवणाक येयात D28 पान 60 आणि 2 हें गायन आमी जेजूक आमच्या काळजान शेवतना गावया. D28 पेज 62.
प्रार्थया. सर पदवीदार देवा, ह्या तुज्या जेवणांत वांटो घेवन तुज्या सुखांत सासणाक आमकां वांटो मेळटलो म्हूण आमी बरवशान बोल्ल्या. आमचो सुरवणीचो परबीचो दीस जितलो लागीं लागीं पावता तितलो अदीक अदीक भक्तीन आनी ओत्रेकांनी सुरवणदाराच्या जल्माचो गूट आमी समारंभूक फावो कर म्हूण मागता. तूं जियेत आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणाक. आमेन. थोडो वेळ बसूया. आयची मिसाची मांडावळ करतल्या बाबा भयणाक आनी दुसरो आदार दितल्या बाबा भयणाक आमी काळजांत तावन दिन वाचता. गेल्ल्या आयताराचे 2 दान जालां 90 आनी 3,950 बुधवाराक दान जालां 10,010 रुपये. 22 म्हणजे फाल्यां जाणट्यांक आनी पिडेस्तांक कोमनियो दिवंक आमी येतल्यो सकाळीं 9 वाजता. वाडे नागाली, पाद्रीबाट, मार्टिन्स, व्हडलें बाट 1, 2, 3 आनी कार्दोस 2. सांजेर म्हणजे फाल्यां 22 आमची तरणाटी वाड्या वाड्यांनी सेरेनेडिंगाक येतली. नातालांची कुशालकाय तुमकां परगटूंक आनी कुशालकाय परगट्टा आसतना ही मांडावळ ती सांबाळटली. तुमी तांकां स्विकार करची येता तेन्ना. पयलें सुरू जातलें सांतिस्मो वयताले गाली बोडये एबीज हावस. मागीर आमालाल वाडो दुर्गावाडी बिफोर पिप्स किचन थंयसर. मागीर व्हडलें बाट 2 कपेला लागीं. व्हडलें बाट 2 बीग मिश्रा आदाश सर्कल थंयसर. मागीर सेंट एंटनी चॅपल, सेंट फ्रांसीस झेवियर चॅपल, नायरायलें क्रॉस, पाद्री बाट चॅपल, कारांजले, दोना पावला मिरामार बॅक टू द चर्च. दोना पावला मिरामार पती सदांचे ते तांचे वर्साचे वर्सा येतात ते. पूण जेन्ना आमच्या वाड्यांनी येतात तांकां आमी बरे भाशेन स्विकारची. आमच्या बिस्पान आमकां सगल्यांक नातालांची परबी पाठयल्या. कार्ड नोटीस बोर्डार आसा, तुमी तें पळोवचें. डिसेंबराचे 24 नातालांचे परबीचो सेवा धोरण 11 वाजता मागण्याची रीत तयार जावंक नातालांचे परबेक. आनी परबेचे मीस 11:30 वाजता 11:30 मीस सुरू जातली. 12 न्हय 11:30. आनी मीस बरें जावंक आमची खॉयर आनी दुसरी बाबा भयणां बरी तयारी करतात. आमकां याद दिवंक कोत्मीक वाटेन ह्या मिसान दोबाज्यान वांटो घेवंक. म्हणटच तुमी ह्या मिसाक येवचें. सकाळीं म्हणटच बाबा भयणां तयारी करतात बरे भाशेन आमकां हे मीस मेळचे पासत. पूण जाता जाल्यार तुमी रातच्या मिसाक येवचें घडटा जाल्यार. घडना आमी सजमता. 11:30 मीस जातले. मिसा उपरांत आमी सदांचे भाशेन केक कॉफी पिवन वेट जातले एकामेकाक विश करून. आमची तरणाटी एक ल्हानशें बँड दवरतली. कॅरल्स पयलीं वाजयतलीं ती गायतली आनी मागीर जायते भाशेन तुमी वेळ सारचो. त्या दिसा तशेंच क्लब सामिंगेल ते तालिगांव घडोवन हाडटात डान्स तालिगांव कम्युनिटी हॉलांत मिसा उपरांत. डिसेंबराचे 25 सकाळीं मिसा अशी 7 वाजता एपोस्टोलेट प्रे एपोस्टोलेट आमी म्हणटा तांणी मांडावळ करची. 8 वाजता प्रे ग्रूप आनी 9:15 इंग्लीश भाशेन मीस ती बाबा भयणां करतात. तशेंच केरांत मीस आसतली 7:30 वरांचेर. डिसेंबराचे 26 जाणट्यांक पिडेस्तांक जांचे पोती मेल्यात वा पोतीनी मेल्यात विडोज तांकां सकाळीं मीस 9 वरांचेर हाची मांडावळ करतात. एक्स्ट्रॉर्डिनरी मिनिस्टर्स फॉर द डिस्ट्रिब्युशन ऑफ कम्युनियन. फुडल्या आयताराक डिसेंबराची 28 होली फॅमिली फिस्ट. आनी ह्या दिसा आमी पॅरीश फॅमिली डे घडोवन हाडटा. सगल्यांनी जाता तितल्यांनी ह्या फॅमिली डेयाक येवचें. तो भायल्यान जातलो. जेवण आसतलें, म्युजीक आसतलें, गेम्स आसतले. एक फामील कशें येवन आमी बरोबर वेळ सारुया. पासीस काडचे पडटा दिसपिसाक लागून. आनी 250 असो दवरलेलो आसा. दॅट इन्क्लुड्स फूड स्नॅक्स एवरीथींग. प्लस तुमी
ह्यो टिकेटी काडच्यो पासीस काडचे आनी येवचे कोणाकूय घडना जाल्यार PPC मेंबरांक वा आमकां गमोवचें पूण दुडवाक लागून हें नासतना रावचें न्हय सम दे वील बी सम अरेंजमेंट दुडवांचो तोंटो पडटा जाल्यार पूण इफ फॅमिली डे जाता ते भाशेन आमी तातूंत वांटो घेवंक प्रयत्न करुया डिसेंबराचे 29 सोमारा दीस वेदी सेवकांक नातालांची समारंभणी आमी करतले सगळ्या सेवकांनी हे कार्यावळींत वांटो घेवचो दॅट इज ऑन द 29th जानेराचे पयलेर तियात्र आसतलो माटवांत तियात्राचें नांव कुवेतची माती भायल्यान बोर्ड घातलेलो आसा मोल तिकेटीचे 150 तुमी त्यो तिकेटी काडच्यो आनी तियात्राक येवचे फुडल्या आयताराक मिसाची मांडावळ करूंक 6:30 वरांचेर प्रेयर ग्रूप 8 वरांचेर सिनियर सिटीजन्स 9:15 कातेकीस आनी सांजे 5:30 वाजता CFM ह्या सुमानांत ही बाबा भयणां लग्न जातात तांचे पासत मागुया 27 आल्वारो फेर्रांव आनी आकांक्षा काकोडकर 28 मायकल फेर्नांडीस आनी पर्लिन एस्ट्रोसियो 29 लॅरिसन एन अग्नेता अल्मेदा आनी आयज एरिक एन एंड्रिया तांची पासत मागुया भायर आमची बाबा भयणां कुस्वात घेवन आसात कुस्वात ती हाडटात आपणाक फायदो न्हय डिस्पेस करून पूण कितें फायदो उरलो जाल्यार इकोजेक दिवपाचें तांचें मन ह्या पासत तुमी तांच्यो वस्तू घेवच्यो आनी आदार दिवचो मेडिकल कॅम्प आसा फ्री मेडिकल कॅम्प तेवीस 9 वरांचेर 9 ते 1:30 पर्यंत सेंट मायकल स्कूल हांगासर हाचो आमी फायदो काडचो जायत्यो वस्तू बरयल्यात डायटिशियन सर्वीस फिजियोथेरपी कन्सल्टेशन चेस्ट एक्सरेज डायबिटीज एड्युकेशन ब्रेस्ट कॅन्सर स्क्रीनिंग ऑप्थमोलॉजी जनरल फिजिशियन कन्सल्टेशन गायनोकॉलॉजी सर्वीस जायती आसा तुमी ताचो फायदो घेवंक जाता उबी रावया घराव्याच्या पयलीं एकूच मनान आमी दवरचें नातालांची परब आमी म्हणटा सगळे कडेन मानून घेतलेली आसा फॅमिली फिस्ट अशें आनी फामील म्हणटूच हांव रावता तुमी सगळीं इगोर्जेन येतलीं म्हूण मिसाक न्हय हांगा थंयसर ही आमची माय वी नीड टू कम टू अ मदर फॉर मास केन्नाय चुकोन पावता सजमता पूण आमची इगोज आसतना आमी हांगा थंय वेचे न्हय आमकां माय आसतना बेसी अनाथा भाशेन आमी करचें न्हय आमी सारकी अपुरबायेची मायेची भुरगीं कशीं हांगासर आमी येवंक वावरुया खंयचेय मीस जावं तें सकाळीं सांजचें इंग्लीश कोंकणी तुमकां जाय तें पूण इगोजेन तुमी मिसाक येवचें आनी शेजारी आनी खंय वेता जाल्यार तांकां सांगचें वी बिलोंग टू सेंट मायकल चर्च वी नीड टू कम टू सेंट मायकल चर्च सर्वेस्पोर तुमची सवी आसूं सुदविदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं आमेन वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा देवाचे व्हड उपकार शेवटाक आमी गायन गावुया मागणे सामिंगेलीक सामिंगेल महाबोडव्या लढाईच्या दिसा तूं आमकां राख देंवतराच्या खोटेपणांतली आनी फासांतली आमकां सांबाळ देव ताका धमकी दिव म्हूण आमी खालतीपडी मागता आनी तूं सगळींच्या दोलबाराच्या कुंवराक देवाचे पदवेन सैतानाक आनी सगळ्या खोटे आत्म्यांक एमकोडांत लोटून घाल कित्याक ते आत्म्याचो नाश करूंक आख्ख्या संवसाराक जळ पडटात आमेन आमचे मोदें देवून तुये G1 पान 9 आनी 7 G1 पेज 97